दिवचले पहिलेच फावट पे पार्किंग सुरू जावपाचे आसा। दिवचलचो पार्किंगचो प्रश्न जाग्यार घालपाचे नदरेन पालिका मंडळान तसो निर्णय घेतला। दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। हे नंबर एक्सिचे फक्त हे फक्त स्कूलान घेतले माझे कुशी नंबर येतो पहिले आम्ही ते भाषा बोलतोय ते बॅलन्स करमध्ये ठीक वाढून राहा आणि टोटल 65 टोटल बँड आणि माती बँड पार्टी इन करायचं ऑलरेडी का दिवचले पार्किंगाची समस्या तसेच येरादारीची समस्या सोडोवपा खातीर दिवचल पालिकेन आयज मिटींग जाली। तातूंत खुबश्या विशयांचेर डिस्कशन जालें। तातूंत मेन आशिल्लें तें पार्किंगाची समस्या खूब जटील जाल्ली आसा। दिवचले खुबशे जागे आसा पण लोकांची बेशिस्त पार्किंग आनी सायनबोर्ड सारके नासल्या कारणान खुबशे कंजेशन दिवचले वाडटा। तातूंत ट्रॅफिक सेलांची हेल्प मेळपाक जाय अशें चेअरपर्सनान म्हटलां की तेंच्यांनी आतां अशें ठरयलां की जागे आयडेंटिफाय करून ते पे पार्किंग करतले। तातूंत जी पार्किंगेची समस्या आसा ती सारकी जातली असो तांकां विश्वास आसा। ताणें सद्या DMA कडेन आपले प्रपोजल धाडलेले आसा पूण अजून पास जावंक ना। ते पास जातले तेन्ना कळटलें की ही जी समस्या आसा ती कितकी सुट्टली ती। जे सायनबोर्ड्स आसा ते खुबश्या जाग्यांचेर आसा थोडे जे सायनबोर्ड्स आसा ते सारके दिसनात। तशेंच जे थोडे सायनबोर्ड्स आसा ते मोडूनय पडल्या तेका लागूनय लोकांची गैरसोय जाता। कळना मेन जे वन वे आसात तशेंच दुसरे पार्किंग आसा ते सारके नासल्या कारणान कंजेशनां खूब कडेन वाडलेली आसा। हेचेर आयज कावन्सिल मिटिंगेन विचार विनिमय जावन तेचेर उपाय काडपाचे म्युनिसिपालिटीन ठरयला। आमचे एप्रुवल आमी नॉर्थ कलेक्टर कडेन आमचे पावला तांकां रेट्स डिस्कस करून धाड म्हटले तेंच्यांनी। त्या खातीर ते सगळे डिस्कशन जालां आनी रेटी त्या प्रमाणे आमी डिस्कस करून आतां आमी ते धाडटले। न्ही पिचोलेन पार्किंगाची खुबशी समस्या आसा त्या खातीर कितें तुमी आयडेंटिफाय केला तातूंत? म्हणजे आमी विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅफिक सेल आनी आमचे इंजिनियर मेळोन ती नोटिफाय केल्या डिनोटिफाय थोडे कडेन आनी थोडे कडेन नोटिफाय केल्या प्लेसीस ते खंय पार्किंग घेवपाची आनी खंय पार्किंग घेवपाची ना। 2 व्हिलराची खंय आसतले 4 व्हिलराची खंय आसतले सगळें ते केलां। त्या खातीर एप्रुवलाक आमी रावल्या आनी सगळ्या बिचोलकारां कडेन मागता की आमकां सहकार्य करचें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।